त्यांनी प्रतिसाद व्यक्त केले. हांव पळय पयलें ते आमचे बरोबर आतांय तांचे बरोबर आसा. समजा ज्या 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 तांची ज्या ज्या वेळाचेर म्हजी मदत जाय तांकां हांवें सगळ्यांक सांगता, तांच्या लिडरांक सांगता. मागीर हांव येवपाक जाय हांव येता, मुख्यमंत्र्याक येवपाक मुख्यमंत्री येता, हांव दिल्ली येवपाक जाय दिल्ली येता. टॅक्निकल बेज ज्यो ज्यो काय आसा त्यो पुराय आसा न्ही, त्यो त्या वेळार टॅक्निकल टिमीच करची पडटा. आमी म्हणजे आमकां तो समाज आसा पळय तशें आमी सगळ्या लढाई बरोबर मारता. आमी केन्नाच खंयच्याच बांदवान आसा आमकां की धनगर आमच्या एस टी कम्युनिटीक नाका अशें आमी कोणीच म्हणूंक ना. उलट हांव म्हणटा सांगता, हांव आतांय सांगता की धनगर हो समाज जो आसा न्ही, भटको समाज आसा, आमचोच भाव आसा की ताका खरें आमच्या पेक्षा जे आसा न्ही तांकां एस टी समाजान करपाची चड गरज. पण खंय तेंच्यांनी ओपनली असं स्टेटमेंट केला की तुमचे कडेन पण ते कोण तरी एकटो आसतलो जाका ते कांय खबर नासलें अशें आसतलें. म्हणजे ज्याका तेंचे नेते व्हडले नेते आहा, तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें. सिनियर लिडर आसा तांकां खबर आसना. आमी ताची बरोबर आसून खबर आसना. सर पण त्यांनी आता 15 तारीख डेडलाईन दिली आहे. सो ते एक एज्युटेशन करतले म्हणून सांगले. सो तो हे तुमचे किती सपोर्ट आसतले कित्याक आमचो सपोर्ट तांकां सगळ्यांक आसा. म्हणजे कशें थ्रू प्रॉपर चॅनल वचचें. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान ना म्हणलें काय कितें, सरकारान ना म्हणलें काय कितें, केंद्रान ना म्हणलें काय कितें, ह्या सगळ्या खातीर पयलीं पडटा. आमी सरकाराक आसतले. सरकारान आसता मनीस उठून थंय आंदोलन करूं शकना. कळ्ळें तुका, ताणें प्रत्यक्ष करपाचें आसता. आनी त्या संदर्भात समज कितें हर्डल आसत जाल्यार ते हर्डल जे आसा कशे तरी आमी फेस करता. त्या संदर्भात आमी आमच्या हायर ऑथॉरिटी विचारया न्ही.